फोंड्या तालुक्यात डेंग्यूचो सांवार। सप्टेंबर महिन्यात फोंड्यात डेंग्यूचे 25 दुयेंती सापडल्यात। शिरोडा भलायकी केंद्रात 6 दुबावित दुयेंती जाल्यार एकल्याक डेंग्यूची लागण जाल्या। मडकय आणि फोंड्या भलायकी केंद्रात दर एकी 9 दुबावित डेंग्यू दुयेंती सापडल्यात। फाटल्या कांय दिसां सावन वातावरणात बदल जाल्ल्यान डेंग्यूत वाड जावपाक लागल्या। ह्या प्रकाराक लागून वाठारांतल्या लोकां मदीं भंय पातळ्ळा। हाचेर नियंत्रण हाडपा खातीर आतां भलायकी केंद्रान फवारणी करपाक सुरवात केल्या। कोविड आणि तसेच डेंग्यूचे केसी वाढवा लागल्यात। आज पेपराचे वाचल्या प्रमाणे 25 फोंडा तालुका केसी जाल्यात आणि 24 सस्पेक्टेड आसा। तेन्ना लागून हांव लोकां कडेन मागता की हे जे गटाराक उदक सांगता टायर म्हणजे कितें आसा तें सगळें मातशें निवळ करून स्वच्छ दवरात। सगळे पंच सरपंच तेंचे लागीं मागता आणि आमचे जे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आसा तेंचे कडेन मागता की प्रत्येक आपल्या वार्डार आपले वार्डाक स्वच्छ करून दवरात, कित्याक जेणे करून हे आतां डेंग्यूचो जो प्रसार जाता तो मातसो बंद करपाक जाय। हे करता जाल्यार आमी भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते तशेंच इतर पक्षाचे जे पॉलिटिक्स कडेन धरून पयलीं सगळें स्वच्छ गांव स्वच्छ आपलो देश आनी स्वच्छ गोंय दवरपा खातीर तुमी आमी सगळ्यांनी काम करपाक जाय। आयज आमचो सरकार भारतीय जनता पार्टी सरकार तशेंच मुख्यमंत्री तशेंच आमचो हेल्थ मिनिस्टर हे बरेच बरें काम करतात आणि तेका आमी सगळ्यांनी जर कार्यकर्त्यांनी मदत केली जाल्यार हे हेल्थ मिनिस्टराचो एक बरी उपयोग जातलो की जेणे करून गांव स्वच्छ आसल्यार आपले देश स्वच्छ जातलो। तेन्ना चड काय उलयना की सगळ्यांनी हे कार्यकर्त्यांनी प्लस लोकांनी हे पळय जे गटारां सांडपाणी सोडटा तुमी आनी कितें करता ते मातशें निवळ करून आपलो देश आनी आपलो गांव स्वच्छ दवरता। आयज वता थंय डेंग्यूचें दुयेंत वाडलां हें खरें, पूण जें डेंग्यूचें दुयेंत वाडलां हेका जितकें नेचर जबाबदार आसा तितकेंच आमी पब्लीक जबाबदार आसा अशें म्हाका दिसता। कारण हेका एक नेचराचें म्हणल्यार कशें जो पावस खूब पडलो आनी मदीं खूब गॅप पडले त्या कारणान उदक स्टोरेज जालें आनी थंय डेंगू तयार जाले। आतां दुसरी गजाल म्हणल्यार हेका आमी जबाबदार आसा हें सांगपाक हांव म्हाका मुद्दम सांगून दिसता लोकांक आनी तेजेर लोकांनी प्रिकॉशन घेवचें। कारण आमच्या घराच्या सरावंडींग आमच्या नियर बाय एरियेन आमच्या गांवांत खंय तरी उगडें आयदन जावं टायर जावं कट्टी जावं पोवल्यो अश्यो खूब गजाली ह्यो उगड्यो उरता आनी तितून उदक सांठोवन उरता। सो तितून 100% चान्सीस आहा की थंय डेंग्यूचे जे बी तयार जावपाचें आनी तसल्या जाग्यांनी बी तयार जाता आनी डेंग्यू हो स्प्रेड जाता। सो लोकांची जबाबदारी आसा की असले गजाली तुमी एवॉयड करपाच्यो ज्यो आपल्या घरा लागीं आनी ज्यो नियर बाय आपल्या गांवांत थंय अशें कितें दिसता जाल्यार तेजेर तुमी नीट एंड म्हणजे कितें तरी एक्शन घेवपाची तें उदक थंय सांठपाक दिवं जायना जेणे करून थंय डेंग्यूचे मॉस्किटो जावचे ना। आनी शेवटी एक लक्षांत दवरपाक जाय गांवांत जर कितें तरी जालें जाल्यार तें सगळ्यांक त्रासदायक आसता। तें आपल्याकूच म्हणजे आपल्या घरा पुरतें आपणें निवळ केलें, गांवूय निवळ करपाचो घरूय निवळ करपाचें जेणे करून मॉस्किटो जावचे ना आनी डेंग्यू लोकांक जावचो ना हें लोकांचेर जबाबदारीचेर आसा। आमी जे फोंडा तालुक्यान आसा जे फोंडा तालुक्यान गेले सप्टेंबर म्हयन्यात 25 रुग्ण डेंग्यूचे सापडलेले आसा। तितून 24 रुग्ण जे आसा ते सस्पेक्टेड आसा। एक रुग्ण जो आसा तो शिरोड्या कन्फर्म जाल्लो आसा। शिरोडा प्राथमीक आरोग्य केंद्रान जवळ जवळ 7 जाण मेळिल्ले आसा, तितूंतले एक कन्फर्म जाला, 6 जाण सस्पेक्टेड आसा। मडकय 9 जाण मेळिल्ले आसा सस्पेक्टेड आसा आनी फोंडा 9 जाण मेळिल्ले आसा तेवूय सस्पेक्टेड आसा। टोटल एकूण 25 जाण आसा। ह्या संदर्भात आमी जी हेल्थ ऑफिसर आसा पार्सेकर डॉक्टर पार्सेकर तेका फोनार संपर्क साधलो की टीम बाल्या आज आपूण उपलब्ध ना, ती आपूण बानवाडे आसा आनी खंय आसा अशें सांगता की ती हेजेर प्रतिक्रिया दिवपाक उपलब्ध ना। तेन्ना आमी पळयल्लें आसा की आज गोवा राज्यान जवळ जवळ 16 डेंग्यू केसी लागून लोक मेल्ले आसा अशें आमच्या हेल्थ मिनिस्टरान सांगलेलें आसा। ह्या संदर्भात खबरदारी ऑफिसर जे आसा आमचे प्राथमीक आरोग्य केंद्राचे ते फवारो हे मारून ते ऑफिसर ते घेता फवार बी मारता, सगळ्या भोंवून ते फवारो मारता, क्लीन करता। लोकांक तेंच्यांनी आव्हानूय केल्लें आसा की सगळ्यांनी आपली घरा भोंवतणी जे सांठोवन दवरिल्ल्या तेजेर मातशें कितें तरी तुमी उपाय योजना करची अशें तेंच्यांनी आव्हान केलें आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडेकर। राज्यातल्या हेर वाठारा प्रमाणच दिवचल शारांतय डेंग्यू दुयेंसान धुमशाणां घाल्यात। मार्केट वाठार तर डेंग्यूचो हॉटस्पॉट थारला। मार्केट वाठारात 6 मेळून फाटल्या 15 दिसांत सुमार 15 दुयेंती मेळ्ळ्यात। डेंग्यूचो फैलाव वाडत आशिल्ल्यान शारांत खवदळ पडला।
तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली म्हाकाय खबर आसा की डेंगू जे केसीस आसा ते खूब वाडलेले आसा आमच्या बिचोलेंनी आसा खास करून आमचे मार्केट एरिया सोनार पेटा सो हाच्या खातीर हांव आमचे HO आसा हेल्थ ऑफिसर आसा डॉक्टर मेघा साहेब इन्स्ट्रक्शन दिला की तांच्यांनी जे लोकांक सांगता म्हणजे तुमच्या घरा कुशीक जे उदक साचता ते तुमी साचोवन दिवपाचें ना मेन तुमचे जे कोणाचे नाल फोडलेले कट्टे आसा तितून उदक साचोवन दिवचें ना आनी हेल्थ सेंटराक सांगला की फर्मिगेशन रेग्युलरली करपाक जाय सेंट्रल इन्स्पेक्टराक क्लिननेस दवरपाक जाय आनी इन केस कोणायको डेंगू जालो जर कोणायको कसलो जोर येयलो जाल्यार वचान तुमी हेल्थ सेंटरान चॅक करा हांव डेंगू किटूय अवेलेबल करपाक हांव कालूच HO कडेन उलयला की हांगा अवेलेबल कर म्हणून सांगला हांवें किट सो दॅट लोकांक टेस्ट करून गावतली कित्याक डेंगून जर कशें आसा पयलीं 2-3 दीस जोर येता आनी मागीर प्लेटलेट कावंट बी खूब कमी जाता आनी तुमी आयकलें आसतलें की डेंगून एकदम म्हणजे लास्ट स्टेज पर्यंत सुद्दां पेशंटाक खूब त्रास जावंक शकता पेशंट एक्सपायरी जाल्ले आसा सो लोकांनी जोर येयलो जाल्यार निग्लेक्ट करपाचो न्ही नाजाल्यार लोक कितें खूब फावटी कशें आसता फ्लू म्हणटा 1-2 दीस ओके आसा जर 2 दिसांनी तर रिकवर जायना जाल्यार हे सगळे टेस्ट करात आनी डेंगू हल्ली सगळीच कडेन वाडत आसात जाता तितले आमी सरकार ह्या नात्यान आमी जाता तितली काळजी घेतले हेल्थ सेंटर आमचे CHC काळजी घेतली आमचे म्युनिसिपालिटीक हांव इन्स्ट्रक्शन दितलो की क्लिननेस दवरात म्हणून हे सगळे आमी क्लिननेस दवरिना आनी उदक साचता म्हणून जाता दिवसले सगळी कडेन चवथीची उमेद फाकिल्ली आसतनाच एक धक्कादायक खबर म्हळ्यार दिवचल शारांत सध्या डेंग्यूचे प्रमाण वाडत आसा महिन्या पयलीं दिवचलच्या भलायकी केंद्राच्या कार्यक्षेत्रात 6 दुयेंती मेळिल्ले पण आता फाटल्या 15 दिसांत ह्या दुयेंतींचें प्रमाण वाडलां दिवचलचे पोरणे मार्केट तर डेंग्यूचो हॉटस्पॉट थारला पोरणे मार्केटात फाटल्या 8 दिसां भितर सुमार 5 ते 6 डेंग्यूचे दुयेंती मेळ्ळ्यात अशी म्हायती मेळ्ळ्या दुसरे वटेन दिवचलचे आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेट्ये हांणी आपूण हाचेर हे विशीं गंभीर आसा आनी डेंग्यू नियंत्रणांत हाडपा खातीर संबंदीत यंत्रणेक फावो ती सूचना केल्ली आसा अशें सांगलां गोमंतक TV खातीर हांव तुकाराम सावंत